गाडयो फोडटा म्हणून सांगले पुलिशे फुड्यान सांगता गाडयो फोडटाले म्हणून कापासतात म्हणून तांकां कोणी फोर्स दिल्याशिवाय ते उरना अमित बाब सध्या तुम्ही हांगासर साखळे रुद्रेश्वराच्या देवळान येयला कितें सिच्युएशन जालें मंत्री आहात तुमच्या फुड्यान कितें सिच्युएशन हांगा कळ्ळें आज हांगा पालखी उत्सव आशिल्लो गोंय भरच्यान भंडारी लोक हांगाले सगळे आज फर्स्ट टायम तेन्ना भंडारीक उलो मारलो आज भंडारी एकठांय जाले अशें तरेन हें आसतना हांगा पुलीस बंदोबस्त आसतना 25 जाण येता दाणे घेवन देवळान भितर सरता बायलांक मारता लोकांक मारता म्हणजे दीस इज प्री मेडिटेटेड दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ रायटींग बायलांक धुकलून उडयता खुर्च्यो मारता चलना कितें म्हणजे कायदा आनी सुवेवस्था खंय गेली दीस इज प्री मेडिटेटेड आज इतले लोक आसा आज तांणी रिस्ट्रेंट दवरल्या आज प्रत्येक भंडारी हांगा 2000-3000 भंडारी आसा ते जर ह्या 25 जाणांक मारिल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आसपाचो आज ते सोंसता आनी ओगी रावता म्हणून हें चलना परत परत हें कितें म्हणजे भंडारी जर जागो जाता म्हणून आज दिसला पळय ताचो म्हाका दिसता हांकां भंय दिसपाक जाय नाल्यार हें फाल्यां जावचें ना पुलीस आर प्रोटेक्टींग देम इन द टेम्पल आज पालखी आसा म्हणून खबर नाशिल्ली पालखी आसा म्हणून खबर आसा इतलो पुलीस बंदोबस्त जाल्यार क्रायम ब्रांचाक खबर ना ते दाणे घेवन भितर येसर ते भुरग्याक मारले खंयचे रगत काडले आमच्या सगळ्यांचेर फातर मारले मागीर कितें चल्लां कितें वन थिंग इज दॅट समबडी हॅज टू नो दीस ना जाल्यार पुलीस मशिनरी फेल तो आतां आमकां रिक्वेस्ट करता उगी राव म्हणून आमी मार खावपाचो सगळ्या लोकांनी आनी उगी रावपाचें कित्याक उगी रावपाचें कसल्या कारणान उगी रावपाचें आतां रावचें ना जाल्यार आमी काय करा रे आमचे मुठी मारले त्यांच्याचो दाणे घेवन येता तुमी दाणे घेवन देवाक भितर देवळान येवपाक कोणाकूच अवज ना ह्या कोणाच्या तकलेर बरयल्लें ना हांगा भंडारी म्हणून पूण तो येवन जर हांगा पांय पडपाचो जाल्यार पांय पडून गेलो जाल्यार कोणाक खबर आसा काय कळपाचें ना दॅट मिन्स दे कम इन अ ग्रूप टू क्रिएट फायट हाजे पर्पजली अरे म्हाका सांग हाजे तकलेर बरयल्या भंडारी म्हणून हो येवन थंय देवाक पांय पडून गेलो जाल्यार आमी हाडयता कोण हाडयता ताका हांगा कोणूच हाडयना ग्रूप करून दाणे घेवन भितर येवप म्हणजे कितें म्हणजे कायदो बिदो काय ना काय भंडाऱ्यांनी सोंसचें ना आनी म्हाका दिसना प्री मेडिटेटेड अटॅक हांव आतां उणें हांगासर 6:30 सुमार पावलो तेजे उपरांत सगळें सुरळीत चलतालें हांगा भजन जालें बाकीचे पालखी काडप जाली पूण अचानक हांव उबो आसलो जाल्यार बाकीचे सगळे भावीक आमचे जे भंडारी समाजाचे भावीक आहा हे सगळे फुडें पालखे वांगडा वयताले जाल्यार अचानक हे थोडेशे हांगासरले नॉन भंडारी लोक जे आहा हे सोरो पिवन येवन हांगा मस्ती केली तेंच्यांनी वांगडा मुद्दम अपशरणां घालपाक लागून आपल्या बायलांक फुडें काडटात ते पूण हे सगळें करता आसतना हांव फाटल्यान उबो आसलो तांकां खबर ना कित्याक हांवें हेल्लो कुर्ता घालूंक ना हांव भंडारी काय कोण तो खबर ना आमकां खंयच्या तरी दोतोराचो सपोर्ट आहा म्हणून उलयतात ती फाटल्यान आमकां दोतोरान सांगला आतां हांव नकळो खंयचो दोतोर तो तुमी सजमोवपाचें हे विदावट पॉलिटिकल सपोर्ट हें कोणाक शकना हें जें दैवत आहा भंडारी समाजाचें आराध्य दैवत आहा आनी म्हाका दिसता रुद्रेश्वर म्हणटा आमी खंयच्याच राजकारण्यान ह्या रुद्रेश्वरा कडेन हो रुद्र अवतार पळोवपाक रावचो न्हू हेच्या फुडें म्हाका दिसता भंडारी समाज जो आहा हो पेटोवन उठतलो आयचें कितें घडलें म्हाका दिसता आयज आमी हांगासर 1% सुद्दां लोक येवंक ना शिवरात्रेक कितें घडलें हें सगळ्यांक खबर आहा आमी प्रत्यक्षान पळोवपाक लागून येयले बाबा कितें तरी जालें ते फाटल्या दिसांनी पूण आयज आमी हांगासर प्रत्यक्षान पळयलें हे सगळे सबंद हांगासर तुमी मिडिया आहा हे पुलीस आहा हे फक्त कोण पळोवपाक आहा पुलीस जे हाडल्या हे भंडारी समाजाच्या सपोर्टाक लागून न्हू हे पुलीस हाडलेले तांकां राखपाक लागून हांवें स्वता पळयलां ते लोक भायर जे आसले ते सगळे बायलांक बिलांक पुलिसांनी भितर काडले म्हणजे प्रशासन कोण चलयता हेजो जबाबदार कोण हेजो जबाबदार जो गोंयचो राखणदार गोंयचो मुखेलमंत्री आहा हेणेन हे सगळे कारस्थान केल्ले आहा म्हाका दिसता हांव एक शिटकावणी दिता गोंयान व्हडले राजकारणी जावन गेले व्हडले नेता जावन गेले पूण खंयच्याय एका समाजाक असो हे तरेक आनी आमचो समाज कितें भंडारी समाज आमी कश्टाळू आज दिसून आमचे जाणटे अशे हेंचे कडेन पांगीन रावन येयल्ले आहा पूण आयज आमी म्हाका सांगितशें दिसता हेच्या फुडें आमी अशें उगी रावचे ना येता ते फुडले शिवरात्रेक सुद्दां जी म्हयन्याची शिवरात्र जाता आमी हेच्याहून मोठे संख्येन हांगा येवन भंडाऱ्याचो कितें रुद्र अवतार आहा हो आमी दाखयतले म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा ह्या प्रशासना कडेन असले भेदभाव करनाकात तुमी राम मंदिर केली बरी गजाल प्लस पॉयंट जाल्लो तुमकां राम मंदिर केल्या उपरांत पूण आयज तुमी हिंदूज आनी हिंदूचें देवस्थान काडून घेवपाक सोदतात ही खंयची हे हो खंयचो न्याय हेका लागून म्हाका दिसता खंय तरी हेचेर सरकारान विचार करपाचो आहा भंडाऱ्यां कडेन खेळ खेळो नाका इतलें म्हाका सांगपाचें आहा प्रवीण चंद्रकांत दुबे आसता आयज आमी गोंय आसा जे शिवशंभूचे देवूळ आसा रुद्रेश्वराचे आनी ते देवूळ स्वयंभू
जे राजा कदंबा आसलो गोंयचो पयलो राजा तेणी हे देवूळ आमकां दिल्लें कितें भंडाऱ्यांचें देवूळ आमकां दिल्लेली आहे. आनी दुसरी गोश्ट कितें जालें जेन्ना पोर्तुगीज असले तेन्ना आमकां तेंचे बरोवन दिला बाय लॉज लिगली हे देवूळ भंडाऱ्यांचें म्हणून. आनी आयज आमी हांगा महाशिवरात्र येयले पळय त्या टायमार हे कोण दुसऱ्या समाजाचे आहा पळय त्या लोकांनी हांगा घुसपाक ट्राय केली. सो ते जाले सगळे पुलीस येयले हांगा बंद केले परत चालू केले. आयज ज्या लोकांक दर्शन गावूं जालें शिवरात्रेक ते म्हयन्याचे शिवरात्रेक लोक येयले आमच्या हांगा जाल्यार हे कोण भुरगे हांगा तेंचेर वार केले एका फुडें हांव फोडला त्या फुडें रगत येता आतां पुलीस कडेन वयपाचें तेंची. सो कोण भुरगे कांय खबर ना सो आमकां सो पुलीसूय सपोर्ट करता इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सो कितें तें जावन पण देवूळ हे भंडाऱ्यांचें कितें हांव सांगूंक सोदतां. म्हणजे परत परत अशें घडटा परत परत झगडी जाता हे कित्या खातीर अशें जाता? फुडल्या मनशांचे कितें विचार कांयच खबर ना. हरशीं लोक हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हांगा हिंदूच झगडटा. इंटेन्शन काही खबर ना. इंटेन्शन एकूच आहा की तांकां हांगासर देवळान रायट जाय. पूण आमच्या घरान आमी दुसरें कशें घेवंक शकता? घेवंक शकना आमी दुसरें आमच्या घरान. सो इतलेंच आनीक कांय ना. थँक्यू. आम्ही कोणाकडे वाईट उलोवंक नासले. पालखी देवाची भायर काडटना तुमी आवय बापायचे गाडयो दिता आमकां, चोडवांचे कपडे मोडटा, स्टिक्स मारता. आमी कितें खातीर आमी हांगा देवाचे पांय पडपाक म्हणजे तुमी आमकां हांगा येवंच नाका म्हणटा. देव सगळ्यांचो म्हणटा न्हू. आनी तुमी भायल्या मनशाचे हात उखलता. देव सगळ्यांक पळयता हांगासर. देवाक खबर आहा कितें सारकें कितें ना तें. भायल्या मनशाचे हात उखलता न्हू देवूच पळोवन घेतलो. हांव अशें म्हणटा तुमी हांगा इल्ले लोकांक हांगा जे सगळे बायलांक आवय बापायच्यो गाडयो दिता पण तुमचे आवय बापूय ना असले आमी काडून आयकप. हांव म्हणटा देवान पळोवनी कितें तें पॉलिटिक्स बी कांय ना. मेन कितें देव पळयतलो. आनी ह्या गांवांतले हांगा जे लोक येयल्ले पळय झगडपाक तेंची कितें इज्जत कितें आहा पळय ती कळटा हेज्या कडल्यान. म्हणजे इतलेंच म्हणणें आहा. तुमचें नांव कितें? तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव दुर्वा पेडणेकर. जेन्ना तुमी पळयताली तेन्ना तुमचेर खंय तरी फाटल्यान येवन तेंच्यान तुमकां दुखोवन उडयली. आमी सगळीं जाणां पेटी करत फुडें वयतालीं. पळयत जाल्यार कोणी तरी येवन खुर्च्यो मारपाक लागले. आमच्या मनशाचेर बसले. म्हाजे सोनाचेर तकलेर बसल्या. आमी जेन्ना राव म्हणपाक गेले जाल्यार तर आनी गाडयो सोंवपाक लागले खुर्ची पडटा आमकां. कित्याक आमकां उबी रावप म्हणून आमी ताका उबी करपाक गेल्ले. पळयत जाल्यार तुमी कपडे ओडटा आनी बडयो मारता. पुलिसांच्योच बाटल्यो फोडटा. म्हणटा हेका लॉ एंड ऑर्डराक कांय दिलें ना. हांव स्वता बी हेल्मेट स्टुडंट. तेजे वयल्यान कळटा की आमचे लोक कित्याचेर पावला ते. तांकां देवाचो मोग ना. तांकां आपले वचून व्हडलें करपाक जाय सद्या. ते अशें दाखोवपाक ट्राय करता. हें म्हाका दिसता समाजान फूट घालपाची आनी असंतोश करपाचें हें कारस्थान जालां. इतले वर्सां ही गजाल केन्नाच घडूंक ना. पयर हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो आमी सदांच विचारधारा केल्या खंयचेच जाती बद्दल धर्मा बद्दल भेदभाव करचो न्हय म्हणून. पण म्हाका दिसता जर समाजाचेर एक खंयचो पक्ष असो जर हात घालता आनी ताचेर जर वर्चस्व गाजोवपाची प्रयत्न करता जाल्यार आमी ओगी रावन हें खपोवन घेवपाचें ना. आमी तेच उतरान तांकां उत्तर दितले. आनी सद्या देशाच्या देवाचे दिवसांत पालखी उत्सव साजरो जाता आनी हांगा सद्या अशें जावपाक जायनासलें घडलां. पण आतां सद्याक देवाचे आशिर्वाद घेवपाक पालखेक लागून येयल्ले आसा. पालखेक पांय पडोवन आमी सद्याक आतां हांगाच आसा. पळोवया म्हणजे हांव आतां न्हिदतो पावना. रुद्रेश्वर देवस्थान जें आसा हे गोंयचे सगळे भांडारी जे आसा आनी सगळे लोक आसा गोंयचे सगळे ते सगळे देव आरती एकच हे आसा रुद्रेश्वर. आनी हे रुद्रेश्वराचे जे आयज पालखी आसा त्या पालखी सगळे लोक आयले आसा. हांगा असले बाकीचे कांयच ना. देवाचें दर्शन घेवपाक आयल्यार पालखी येयली तर सगळे आमी एकत्र येवन देवा पांय पडटा. आनी हांगा सगळे रुद्रेश्वर देवान येयले. हांगा इतले पुलीस आसून गोंयचो CM जो आसा तेजे कडेन कंट्रोल जायना. आमी हांगा देवाचें दर्शन आमी हांगा आमच्या गोंयांत सगळे भाव आसात. मराठा समाज गोंयचे समाज सगळे आहा. देवाची जी शिस्त जी आसा देवाची आदी पासून जे हांगा जी हे घालून दवरलेले आहा ते पद्दतीन हांगा चलपाक जाय. हांगा मस्ती जाल्लेली आसा तेन्ना हांगा पुलीस सुद्दां आसून हांगा कांयच हे जाल्लेलें ना. ही मॅसेज जी आसा गोंयचे जनतेक आमी सांगूंक करता. आमी आमच्या जात भेद भाव मराठा वैश्य ब्राह्मण धारो सोडून कांय हेना. पूण हांगाले ते दिसाचे गोंयचे CMा पसून मॅसेज केलेली आसा. गोंयचे CMाक हांव सांगूंक करता हे माध्यमांतसून जे कितें हांगा चालू आहा तुज्या मतदारसंघात चालू आसा. तुज्या मतदारसंघात हांगा आमचो गोंयचो लोक येयल्लो भावीक येयल्लो हांगा येना. जय श्रीराम म्हणून जमाना
भायल्या कंट्रीन तूं वयता